ग्रह आधार आणि लाडली लक्ष्मी जाता तितलो त्याचो तुम्ही घरातल्यान घरान उपयोग करा आणि फुडें कोण उरल्या त्यांचे म्हाका सांगात, त्यांकाय हेल्प आमी करया आणि त्यांचे पर्यंत पावया. ह्या मतदारसंघात ह्यो स्किमी ज्यो आहा त्यो आमी हर एक कडेन पावयतले, तेजे बद्दल दुबाव ना. पण मेजर आमचे काम हा डेव्हलपमेंट, विकास आणि नोकऱ्यो, एम्प्लॉयमेंट हो मेजर प्रश्न. आज ह्या मतदारसंघात व्हडल्यो व्हडल्यो स्किमी येवपाच्यो आहा. एक आमचो जो क्रिकेट स्टेडियम जो 50,000 कॅपॅसिटीचो सिटींग कॅपॅसिटीचो हो आमचो पेडणे आता. त्याचे भितरल्यान कितलोसो एम्प्लॉयमेंट आमकां मेळूं शकता. तुजो रवींद्र भवन हांगासर येता, त्याचे भितरल्यान एम्प्लॉयमेंट आमकां मेळूं शकतले. आमचे जे कलाकार आहात ताका बरी कला दाखोवपाची संदी मेळटली आनी बरी बरी नाटकां बिटकां आमकां पळोवपाक मेळटली आनी आमचे कलाकार जे आहात ते बरे शायन जातले. तशेंच आयुष्य हॉस्पिटल येवपाचें आहा, तेजे भितरल्यान काही नोकरी आमकां मेळटली. अशे रितीन एक प्रोजेक्ट हांगासर येवपाचें आहा. इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येवपाचो आहा. अख्ख्या हिंदुस्थानांतल्यान आनी भायल्यान पयले म्हण ते पेडण्यांतल्यान सगळ्यान भितर येवपाक पडटलें. असो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येवपाचो आहा. तेजे भितरल्यानूय एम्प्लॉयमेंट आमकां मेळटलो, पण फुडें मेळटलो. म्हाजें इतलेंच आहा, आतां काही नोकऱ्यो काही प्रमाणात भायर सरल्यात, थोड्यो त्यो सगळ्यांक काय मेळूं शकना. काही डिपार्टमेंटान आतां तर आमचे हो एलडीसी तुझे जॉब आयले कलेक्टरान भितर एलडीसीचे जॉब आयले आनी ते एलडीसी जॉब आसात थंय 38 काय 40 पोस्ट, पण आयल्यात 8,000 एप्लिकेशन. 8,000 एप्लिकेशन आयल्यार तेजे भितरले 40 सिलेक्ट करपाक जाय. आमदार जर 40 आसत आनी काही तरी 10 आसत जाल्यार एक मेळूं शकता, या 2 मेळूं शकता. अशे रितीचो प्रॉब्लेम. 8,000 जे आमचे आसात ते बेकार लोक सगळ्यांनी आमचे एप्लाय केल्ले. म्हाज्याच मतदारसंघात कमीत कमी 200 वयर 100 लोकांनी म्हाका दिल्ले एप्लिकेशनां की बाबू पळय जाता कितें आमी ट्राय करतात. लक्ष्मीचे ऑर्डरी आमी आज पेडण्या आमच्या सराच्या सहकार्यान आमी दितले आनी 43 गृह आधार. आयज आमी जर पळयता की खंयचें जर कार्य जर करतलो म्हणजे लग्न कार्य, आयज म्हारगाय वाडलेली आसा आनी खर्च खूब जाता. तेन्ना तितून ही गव्हर्मेंटाची स्कीम जी लाडली लक्ष्मीचे स्पेशली जी आमची लेडीज चेडवां भुरगीं जी आमची लग्न जाता तांकां एक आर्थीक असो हेल्प गव्हर्मेंट दिता. एक बरी अशी स्कीम आनी 116 जाणांक हेची बेनिफीट मेळटा. हेचे सगळ्यात इम्पॉर्टन्स म्हळ्यार की एक फॅमिलीक हेल्प मेळटा आनी कार्य बरें आराम कित्याक पेरंट्साक टेन्शन लग्न म्हणटा की आयज पयसो म्हणटा पयलीं आमचो विचार येता. पण अशे जे स्किमी जे कोणाक मेळ्ळ्यात खरेंच तुमी लकी म्हणपाचे की हेच्या पयलीं लोक आमचे कितलेशेच जाण लग्न म्हणटा मातशे फाटीं फुडें जातले खर्चा खातीर. पण ही 1 लाख मेळोन एक आवय बापाचें एक टेन्शन तरी कमी जाता. ही स्कीम सगळ्यांक मेळपाक आमचे मिनिस्टराचे इम्पॉर्टंट अशे सहकार्य म्हळ्यार तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन सँक्शन करून दिल्लेले आसा. हांव परत एकदां तेंचे आभार व्यक्त करता आनी हेच्या फुडें सुद्दां अशेंच एक काम तेंच्या फुडें चलता हे मातूय दुबाव ना. जशें आमचे